सो गायज हे पळय म्हाका हांगासर कोणी न्हू एक गिफ्ट दिल्लो आसा, एक लेटर दवरलेलें आसा. तेने तुका बरयला आय हॅव बिग क्रश ऑन यू आणि आय लव्ह यू म्हणून. ब्रिक कर ते दिवस आमकां रेस्टॉरंटान पे केला आणि गेला सांगेन आसतना. सो गायज पळय अवी न्हू म्हाका जायना ते कपडे सायटीन काडटा. हाकान आमच्या पुष्पाक कपडे हाडल्या. चेस माय ब्रो. सो गायज पळय अवी न्हू म्हाका जायना ते कपडे सायटीन काडटा कोणाक तरी दिवपाक. न्हू रे अवी, आता सध्या कपडे म्हाजे कडेन खूब जाल्लेले आसा. थोडे कपडे अनयूज आसा आनी ते खूब पयलीं घेतलेले ते घालूंकूच पावना. सो बेश्टे दवरून व्हरतना न्हू एटलीस्ट कोण तरी घालतलो. आमच्या रुमार ल्हान भुरगीं चोडवां खूब आसा, तांकां तरी दिवया घालपाक. खूश जातली बाबडी न्हू, कितें म्हणटा? सारकें. सो आमी पळोवया कितले काडटा. ते सगळे भायर काडून दवरला पळय. दाखय गो हांगा हे पळय सगळे भायर काडून दवरला. पण पळोवया खंयचे खंयचे दवरपाचे ते. मागीर एक फूल पोती करता तिता काडून बंद कर कॅमेरा. पण ही पोती कास्ताच दिसता न्हू. एलिस्टरान दिल्लेली. हाडलेली न्हू. जिंगल बेल हा तेजेर. ही एलिस्टरान हाडलेली आणि तेजेच कपडे आहा हितून सगळे. कितें कितें आहा आनी बारीक सारीक हांवें हाडलेले. सो पळयता आतां चल तो हाक. हाकान आमच्या पुष्पाक कपडे हाडल्या. ये वाला फुल पावर सारखे. ये वाला ड्रेस बीस सारको. इसको हाथ वगैरह नहीं है, ऐसे चिपकाने का ड्रेस है. हे सगळे कपडे तेका पुष्पाक आमच्या. अरे पुष्पा को पसंद है कपडा. सो गायज म्हाका न्हू जाय कॉफी आनी आमी चल्ली आतां कॉफी पिवपाक. नाल्यार च्या तरी कितें तरी बाबा कितें तरी जाय. आनी ही पळय कितें लळ्या पळय ती करकरीत सारकी. आनी हे शोरुमांतल्यान हाडलेली पळय तेन्ना हेजेर तेंच्यांनी मार्करान नांव बरयल्लेलें कसलें तरी नंबर. तो आजून वचना पळय. कितलो ट्राय केलो हांवें. थिनर बिनर लायत न्हू जाल्यार हेजो कलर वयतलो. अरे हे कोणी दवरला मुगा. कितें रे ते पळय बाय ओपन करून तू पळय. किचेनी मरे आमकां देवल्ल्या कोणी तरी. किचेनी दाखय. आनी तेजेर कितें बरयला. हे तुका येला हे पळय डियर अवी. सो गायज हांगासर न्हू एक नंबर बरयल्लो आसा. सो तो नंबर हांव पॉज करता बेश्टो गांवांक बीन आहा सोशल मिडियाचेर. सो गायज हे पळय म्हाका हांगासर कोणी न्हू एक गिफ्ट दिल्लो आसा, एक लेटर दवरलेलें आसा. डियर अवी, माय सेल्फ सुझॅन, आय एम फ्रॉम शोलीम. आय वॉच योर व्हिडिओ, आय लव योर व्हिडिओज. आय हॅव अ बिग क्रश ऑन यू. आय एम अ कितें आय एम काय कळना म्हाका. आय एम कितें लेवल स्टँडर्ड दिसता. आय ट्रायड messaging you on Instagram but no reply. I know you have loved bikes a lot, so this is a small gift from my side. I was waiting for you but you did not come. This is my number. Thank you so much. कितें नाव सुझॅन. थँक्यू सो मच सुझॅन. जरा हो नंबर दिसो हांगा आनी सकयल आय लव्ह यू घातला ते. सो थँक्यू सुझन. थँक्यू सो मच फॉर सच अ लवली गिफ्ट. आनी हे पळय अंकितान काय बरं तेका ड्रेस हाडलेलो कितें हाडलेलें खबर ना. सो ते हे पळय हेणी घातला पुष्पान. पुष्पा दिखाओ मरे कितना अच्छी लग रही है. छुपा क्यों रही है. हाँ दिखा ना. सो तेणी एक लेटर दवरलेलें आसा म्हाका खबर ना हांगा आसलें म्हणून. कित्याक आमी न्हू सकयलें काम करी साफ सफाई करी. सो आतां चॅक करचें पडटलें म्हाका CCTVचेर. सो कोण कितें पळय तें. ओके सुझॅन थँक्यू सो मच. आनी इफ यू आर वॉचिंग माय ब्लॉग्स प्लीज इतले पयसून तूं ट्रॅवल करून येयला दॅट इज नॉट गूड. आय नो युअर इमोशन्स युअर कितें म्हणटा ते लव टुवर्ड्स मी एंड अंकिता इज टोटली डिफरंट. आय अंडरस्टँड. बट घरा कडल्यान यू आर जस्ट इन लेवल स्टँडर्ड. इतले पयसून तूं हांगासर ट्रॅवल करून येवं नाका. बिकॉज आमकां मेळपाक येता ते एक अलग गजाल जाता. पूण वाटेर वायट बरें कितें जायत जाल्यार हू वील बी द रिस्पॉन्सिबल तें आहा.
सो प्लीज सेफ राव आणि व्हिडिओचेर जे दिसता पळय ते रियलिटीन थोडे एक एकदा अलग असता. सो मेन हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता, कोणी आमकां जे सबस्क्रायबर्स आमचे फॅन फॉलोवींग आमचे व्हिडिओज पळयता तुमचो मोग एक अलग असता, बट इतले पयसून ट्रॅव्हल करून येवं नाकात. आणि थँक्यू सो मच वन्स अगेन, तेणे म्हाका गिफ्ट दिल्लो आसा. कितें म्हणूंक सोदता तूं? थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता. तुवें तुज्या तोंडार 12 शिवारल्या. तेणे तुका बरयला आय हॅव बिग क्रश ऑन यू आणि आय लव्ह यू म्हणून. बिग क्रश म्हणजे कितें जाणा तें म्हणूंक सोदता, तुका धरून असो चिड्डयता आनी क्रश करूंक सोदता अशें म्हणूंक सोदता. बरो हा मरे तू. हय मागीर हांवें कितें केलें तर आणि सकयल आय लव्ह यू म्हणून घातला. तेजेर आय लव्ह यू पॅच पॅच म्हणून घातला. आय लव्ह यू म्हणून घातला हांवें. कितें सांगना काय तुझे लेटर. हे म्हाका तर दोन्ही दिला. म्हाका दिसता एक गाडी एक म्हाज्या रॉक्साक आनी एक खंयच्या गाडयेक आमच्या एक अप्रिलियाक. सो आग धर गो, आग सोमते किचनीक घालता म्हाज्या. पिकाचू घालया ही पळय. ही दिल्या म्हाका मनीशान. ओके, ही दिल्या म्हाका एलिस्टरान आणि ही पिकाचू. आणि माझी नात मरे भितर काय तुझी आणि तुझी नाका, तुझी दवरूंक मेळना तशी. तू चड आवाज करताय न्हू म्हणून त्या भितून धरया न्हू. तर या आमी फुडें लायता हांव सुशागात. मागीर चल चा पिवपाक या. हेल्मेट हाडूंक विसरली. घेऊन येऊया. चल. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गाईज आमी न्हू आयज भायर सरल्या खंय वचपाक रे. एखाद्याक जाय च्या या गरमेची आनी म्हाकाय पिवपाक व्हरता. तू काय करून दिना न्हू. कितली गरमी जाता मरे. गरमेन कोण रे कॉफी पियाता. कॉफी चाय पियाता 10 ग्लास या गरमेचे हरशी नो. आमी बाबा न्यूज गोंयकार. आमकां च्या ना जाल्यार आमचे दीस चलना. च्या सगळ्यांकूच जाय पडटा सोडून म्हाका. हे गरमेची कोण म्हणून चाय पियाता. थंडेन पिवंक जाय च्या. सो गायज आमी आतां कॉफी पिवपाक येयला हरमान चाय वाल्याकडे. आणि हांवें म्हाका ऑर्डर केल्या कोल्ड कॉफी आणि हेणी केल्या हुनहुनीत कॉफी. नो रे अवी? हय. तुका गरमी जायना? ना म्हाका च्या जाय. च्या आनी कॉफी ना जाल्यार जायना. कॉफी न्हू च्या. च्या. आणि हांवें ऑर्डर केल्या कोल्ड कॉफी. थंडी कॉफी थंडी. पळय हांगासर जो आमचो भाव कामाक आसता खबर आसा हरमान चायवाला. तिणे एक दीस न्हू आमी रेस्टॉरंटान खावपाक गेल्ली न्हू गो ते फास्ट फुडाक. आनी आमी ऑर्डर केल्लेले कितें तरी चिकन बिकन कितें. आनी तो थंय आसलो. सडनली येयलो आनी बील पे केलें आनी गेलो आमकां सांगिनासतनाच. अशी फॅमिली आमी न्हू जोडलेली आसा. सो आतां कितल्या दिसांनी तो म्हाका मेळ्ळा आयज. अचानक बील पे केलें आनी गेलो सांगिनासतनाच. कितें घेतला गो तुवें? पळय हो ते दीस आमकां रेस्टॉरंटान पे केला आनी गेला सांगिनासतना. पळय आयज आमी केल्या ऑर्डर च्या आनी कोल्ड कॉफी. थंड कॉफी आयज शी थंड कॉफी पिवपाची. तुका जाल्यार थंडी मुगो. थंड पियाल्यार थंडी वयता. हांवें च्या केल्या ऑर्डर. खावपाक कितें जाय तुका? नाका. सामोसा बीन पळय कितें आहा पळय वेज हे बीन जाणा. आख ओ अयो आयज कितें स्पेशल रांदला? हय हांवें काय रांदूंक ना. आनी कित्याक? ते चोडवाक सांग रांदून दी म्हणून. जेणे तुका लेटर बरयला. कितें म्हणून कितें आय लव्ह यू, आय हॅव क्रश ऑन यू, आय लव्ह यू अ बेबी म्हणून नंबर दिला मरे तेणे तुका. चल आनी तेका सांग हांव रांदचें ना. पूण रांदपाचें आनी लेटराचें हितून कितें हितून अंतर आहा? जाय तेन्ना हांव जाय आनी बाकीचे चोडू बरें आहा मरे. बाकीचे म्हणजे कितें सांग. भोंवपाक बिवपाक हांव कितें रांदून दिवपाक आनी घरान बसपाकूच दवरलाय काय कितें म्हाका. कळ्ळें. पूण ते लेटर काय हांवें काय बरोवंक ना न्हू. तूं बरोवंक ना कितें? पूण हांव लेटर बरोवपाक बरयला तेका वळख काय ना न्हू.
तू दुसऱ्यांक चान्सूच कित्याक दिताय तुका लेटर बरय सारखे कसले चान्स काय म्हणटा कसले चान्स कितें आय लव्ह यू अवे बी म्हणून पण तेजे आय लव्ह यू म्हणून नाच झाला आय लव्ह यू म्हणून Proof कितें आहा? आड आसा आणि यू आसा प्रूफ कितें आहा प्रूफ कितें आसा लेटराचेर पळय कितें आसा ते पळोवचें पडटलें म्हाका जे आयज रांदपाचें मन ना लेटर वाली मैडम जी तूने मुझे दुविधा में डाल लिए है हमारा दिमाग खराब कर लिया है मैडम जी ने पैसा वय गए आवानो आणि त्यांच्या भयणानो लेटर बरयतात जाल्यार आय लव्ह यू घालनाका कितें म्हणून घालूं न्ही आय लव्ह यू म्हणून कित्याक घालूंक जाय लेटरां आतां म्हाका कोण बरयता मोगाची लेटरां बीन कोण बरोवंक सोदता तेंच्यानी आय लव्ह यू न्हू घालचें न्हू म्हणजे तू सांगताय सगळ्यांक की आपणाक मोगाची लेटरां बरय पण आय लव्ह यू घालू नाका समझाते हैं प्यारी समझ गई तू म्हटला न्हू आतां आय लव्ह यू म्हणून बरयला म्हणून घातला न्हू पण कितें बरें म्हणटाय तू आय लव्ह यू म्हणून कित्याक घालूंक जाय कितें म्हणून घालूं नंबर बिंबर कित्याक घालूंक जाय कितें घालूं न्ही कितें नंबर बिंबर काय घालू नाका तू कोण चेडवां आसात ते कितें कितें घालूं न्ही कितें नंबर नाका पूण कितें म्हणून घालूं न्ही आपणाचें नाव बी घाल मागीर आमकां तुमचें लेटर बी कितें गावलें आमी डायरेक्ट ब्लॉगार सांगतले पुरो कितें कितें कळत कितें नाजाल्यार- कॉन्सेप्ट तरी एक सांग न्हू कॉन्सेप्ट म्हणजे तुका हांव सगळ्यांक सांगूंक जी तुज्या फाटसून पडला ती अशी अशी लेटर बरय आनी अवीच्या फाटसून पळय म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणून पयचे येयले आतां कोण म्हाजे फॅन फॉलोवींग आसा तेंच्यांनी आतां बरें माये मोगान लेटर घालतात तेंच्यांनी कितें म्हणून घालपाचें तें विचारता हांव तुका तू तांकां एक फॉर्मॅट दी हांव कित्याक हांगा सांगता? बरोवन घालता ती एक तुजी प्रॉब्लेम ती तुजी प्रॉब्लेम म्हणजे ती तुजी प्रॉब्लेम ती तू माझी पळोवन problem. घे कितें घालप पोंगो म्हणजे ते तू पळोवन घे पोंग- न्हू कितें पोंग. घालप कितें ना ते पोंगो म्हणजे कितें पोंगो म्हणजे कितें? तेका कशें कळ्ळें तुजें घर खंय रावता तें माझे गोर खंय कळ्ळा तेका माझे गोर कशें कळ्ळा तेका माझे घर म्हाका दिसता तुवें तेका सांगला माझे गोर हांव कित्याक सांगतलें माझे गोर तुका हें सांगलो माझे गोर तुका आनीक मार खावंक जाय दिसता आयज न्ही तू पाशी आयज हांव करतलो स्विगीचेर ऑर्डर आयज हांव स्विगीचेर करपाचो आसा फूल पावर काफ्रियल आनी बटर गार्लिक नान तुका कितें जाय हांव भितरल्यान लॉक घालून दवरतलें खंय भितरल्या ते दाराक आनी लॉक घालतले भितरल्यान आनी चावी काडटले आनी भायर मारतले मागीर कसो स्विगी घेतलो तो स्विगी वाल्याक सांगतलो हांव कशें घेवप पळय तें हांव जाणा कशें घेवप तें पूण म्हाका तुवें आजून सांगूंक ना फॉर्मॅट कितें हांव आतां सांगूंक तुका कोण लायक करता तुका कोण मोग करता तेंच्यांनी लेटरां कशी बरोवंक ती तूं आनी बरो म्हाका विचारताय मरे तूं म्हणटा तेजेर आय लव्ह यू घालूंक जायना न्हू पूण घालपाचें कितें घालपाचें कितें तें तूं पळोवन घे तुजी प्रॉब्लेम म्हाका आनीक तसली आय लव्ह यू बी म्हणून तुका येयलेले दिसात जाल्यार हांव तुका धांवडून घालतलें खंयसर खोट मारतले तुज्या बोकारांनी खंयसर धांवडतलें खंयसर तू वयताय तो वच मागीर तेजे कडेन सोदीत हांव हांगा गेलो जाल्यार जम्मू काश्मीर वच कोणाक वयताय थंय खंय आनी हांव UK गेलो जाल्यार गोरेलां कडेन थंय वच गोरेला कडेन वच मागीर ती ही काळी आसतात ती हय तेंचे कडेन वच कोणा कडेन वयता तेंचे कडेन वच कळ्ळें सगळे डिसिजन जाले तुझे सारकें फॉर्मॅट कसो बरोवपाचो तो तरी सांग आमचे व्ह्युअर्सांक जे म्हाका मोग करतात म्हाका इतले फॅन फॉलोवींग जाल्लेले आसा तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता तें सांग परत जाय तुका कोण जाणटी बिणटी आसा ती आमकां कॉन्टॅक्ट करूं शकता कोणाक हेल्प बी जाय ती पूण तसली कितें येतात आनी नंबर दिवन वयतात ती तुका आनी तूं म्हाका फॉर्मॅट विचारताय घे असो घे फॉर्मॅट घे असो घे 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 फॉर्मॅट पळय फॉर्मॅट घे